2017 सगळे प्रत्येक गोंयकारांक खबर आसा जनरल असेंब्ली इलेक्शन घडून आयली आनी 2017 लोकांनी खंय तरी विश्वास दवरून काँग्रेसाक वोट मारून फूल मॅन्डेट दिली काँग्रेस पक्षाक आनी तेन्ना 17 इलेक्टेड MLA दिवन सुद्दां लोकांनी काँग्रेस सरकार घडून हाडपाक शकूना आनी तो कारण सगळ्या लोकांक खबर आसा की हांचे इनफायटींग जे आमचे ग्रँडफादर्स आसा काँग्रेसाचे सिनियर सिटिजन्स म्हणटा ते ग्रँडफादर्स ते झगडपाक उरले म्हाका CM तुका CM म्हणून आनी बॅकडोर एंट्री केली BJPन आनी आपलो सरकार घडून हाडलो. दुसरे म्हणटात ते त्याच वर्सा रोखडेच 2017 इलेक्शन जाले थोड्या म्हयन्यांनी दोग जाण जे इलेक्टेड काँग्रेसाचे रिप्रेझेंटेटिव्ज आशिल्ले ते ओवरनायट काडले आनी ते डिफेक्ट जाले आनी तेणी BJP प्रवेश केलो खंय तरी आपल्या पोजिशन आनी आपले डेव्हलपमेंट जावपाक जाय म्हणून. ताजेरच थांबूना 2019 2 वर्सां फाटीं ह्या दिसांनी इन द वीक ऑफ जुलाय फर्स्ट वीक ऑफ जुलाय 10 MLAs ऑफ काँग्रेस डिफेक्टेड and they joined BJP. They got sold. They sold their souls. They sold people's mandate. They sold people's precious votes. आणि लोकांक सांगले आमी जॉईन जातात कॉन्स्टिट्युन्सीचे डेव्हलपमेंट करपाक लोकांनी नोकरी दिवपा खातीर. आयज पळोवपाक गेल्यार सगळ्या गोंयकारांक कळून आयले की हे आपले सेल्फ डेव्हलपमेंट खातीर गेल्या हे जे होलसेलान जे विकत घेतल्यात BJPन काँग्रेसाचे MLA हे आपले सेल्फ डेव्हलपमेंट आपले पोजिशन आपले खंय तरी मंत्रीपद मेळपा खातीर आपल्या मिनिस्ट्री जावं तशें डायरेक्टर चेअरमॅन जावपा खातीर आपले सेल्फ डेव्हलपमेंटा खातीर दे चिटेड द मॅन्डेट ऑफ पीपल ऑफ गोवा एंड जॉईन BJP. आतां तितल्याचेरच ना काँग्रेस MLAs गॉट सोल्ड बट अदर सायड इफ यू गो टू सी BJP हेज डन द सेम थिंग. BJP जे लोकांनी मॅन्डेट दिवन आशिल्ली बॅक एंट्री करून कशे भाशेन सत्तेर येवपाक जाय पावरान येवपाक जाय म्हणून तेणी हांकां विकत घेतलें आनी तांणी आपले सरकार घडून हाडलो. BJP bought these MLAs. We feel somewhere that they are gone for their self development, as I've said, self promotion and to be in power. But I would like to remind the Goans, when Babush contested Panjim elections on the Congress seat, he had clearly mentioned that I will never join BJP म्हणून. आणि त्यांना जो गोंयचो CM आसा प्रमोद सावंत त्याने स्टेटमेंट केल्ले माचेर रावन BJPच्या माचेर रावन मिटिंगाक की बाबूश म्हणटा तो जो कॅन्डिडेट दिला काँग्रेसीन पणजे तो ताजेर खंयचे कलम ना म्हणून खंयचे सेक्शन्स ना म्हणून बाबूशाक तेणें म्हणलें ही इज इनवॉल्ड इन रेप ही इज इनवॉल्ड ही इज अ मर्डरर एटेम्प्ट ऑफ मर्डरांत आसा मॉलेस्टेशन आसा खंयची कलमां ना म्हणून. पूण लोकांनी कळून आयलें रोखडेंच जेन्ना बाबूश जिखलो तेन्ना ताकाय BJPन आपल्या पक्षान घेतलो पावरांत आनी नंबर वाडोवपा खातीर. आयज हांव हें कित्याक सांगता बिकॉज पीपल गोंयची जनता आर फिलींग बिट्रेड दे आर फिलींग चिटेड बिकॉज देर वॉज अ टायम आय एम ऑल्सो फिलींग बिट्रेड आय एम ऑल्सो फिलींग चिटेड बिकॉज देर वॉज अ टायम आय ऑल्सो हॅड गिवन सर्विसीस आय हॅड टॉल्ड एंड टुडे आय ऑल्सो फील द पेन ऑफ गोवन्स. आयज आमी जेन्ना दारान भोंवतात ऑक्सिमिटर दितात कॉन्सन्ट्रेटर दितात फ्री राशन दिवपाक आमी भोंवतात जेन्ना आमी हॉस्पिटला भायर रावन जेवण दिताले तेन्ना लोक येवन आमकां सांगताले आनी आयज आमकां सांगत आसा की दीस टायम इन 2022 वी हॅव डिसायडेड दॅट वी वील वोट. आमी डिसायड केला दॅट वी डोंट वॉन्ट काँग्रेस वी डोंट वॉन्ट BJP बिकॉज काँग्रेस एंड BJP आर सायड्स ऑफ द सेम कॉयन अशें म्हणून आमकां लोक सांगतात. आनी लोकांनी सांगलां की 2022 आमी कांयच आयकपाना फटींगपणां चलपाना आमी वी वील इलेक्ट कमिटेड डायनमीक एनर्जेटीक आनी डेडिकेटेड जे लोक कितें तरी गोंया खातीर करतले आमच्या खातीर आवाज उठयतले आनी कॉन्स्टिट्युन्सी लागून कितें बरें काम करतले आनी गूड गव्हर्नन्स दितले तांच्या बरोबर आमी रावतले. लोकांनी आमकां सारकें स्ट्रेट सांगिल्लें आसा दॅट दीस टायम वी गोवन्स आर गोईंग फॉर अ चेंज म्हणून. देव बरें करूं.